प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 7 ते 69 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 60 to 69। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हे आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें, तो सांगता तें कोटीन लागता, कोणाच्यान तसलें आयकूंक घेवंक जाय? आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपूण भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हे मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता, आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटले तुमी? आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारा? तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत। पूण तुमचे मदें भावार्थ धरिनात तसलीं कांय जाणां आसा। कोण भावार्थ धरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतो आसलो तें जेजू पयलींच खावन जाणो आसलो, आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच मुजेशी येवंक शकना। ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोड सोडून गेलीं, आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जालीं। जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? शिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी तुजी उतरां सासवीक जिविताची आमी भावार्थ धरतां, आनी तूं देवान संस्कार लोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी आमची चोत्राय आमी 7 आनी 8 आनी 7 आनी 9 वोडीत दवरया। जेजू आयज जे आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी वचोंक सोदता बी? कित्याक जेन्ना जेजून लोकांक सांगलेलें, तुमी म्हजें मांस खावंक जाय, तुमी म्हजें रगत पिवंक जाय, आनी तुमी म्हजें मांस आनी रगत खायना जाल्यार तुमी सासणीक जिवीत जियोवपाक पावचे नात। आनी जेन्ना जेजून आपल्या त्या लोकांक सांगलेलें, तुमी म्हजें मांस खावंक जाय, म्हजें रगत पिवंक जाय, तुमकां सासणीक जिवीत मेळचे खातीर तुमी अशें करूंक जाय, लोक सगलो ताका सोडटा। खूब त्या लोकां मदलें जेजूचे शीस आसले ते सोडून वेतात आनी म्हणटात, हें जें शिकयता तो आमकां सजमना, एकदम कठीण, आमच्यान ताजें मांस कशें खावंक जाता, आमच्यान जेजूचें रगत कशें पिवंक जाता, आनी लोक सोडून वेतात। त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तो म्हणटा, तुमी वचोंक सोदतात बी? आनी त्या वेळार पवित्र आत्मो पेद्रूचेर देंवता, आनी पेद्रू तोंड उक्तें करून, आयज आमकां जी आजून पासून इग्रोज मातेन सजमणी दिवंक ना, ती सजमणी आयज आमकां पेद्रू आयच्या शिवर्तमानान दिता। पेद्रू कितें म्हणटा? सायबा म्हणटा, कोणाशी म्हूण वेतेले आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची, तुजी उतरां सासणीक जिविताची आमी भावार्थ दवरता, आनी तूं देवाक संस्कारलो म्हणून आमकां खात्री जाल्या। भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून लोकांक सांगलेलें आनी आयज आमकां सांगता आमी ताजें मांस खावंक जाय, आमी ताजें रगत पिवंक जाय, जेजू आयज म्हणटा, म्हजें उतर जावन आसा म्हजें मांस, म्हजें उतर जावन आसा म्हजें रगत, आनी जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर आमी सत मानता, ताजें उतर आमी आयकता, तें उतर आमी सजमणी घेवन तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमचे भितर जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत जाता। आयज भाव भयणीनो, आमकां शिकोवन बरे भाशेन दिवंक ना म्हणून आमी फटवल्या, आमी उतर कांय आयकना, आमी फकत एका कानान आयकता, दुसऱ्या कानान आयकता, थोडे फावटी आमी काणयो आयकता, पूण भाव भयणीनो, खरेपणी तें उतर आमचे भितर मांस सांगना, तें उतर आमचे भितर जेजूचें रगत सांगना,
आणि आयज आमी सासवीक जिवीत जिवंक पावना कित्याक आमी ते उतर आयकोपाक तयार ना पूण भाव भयणीनो आमकां खरेपणी देवाचें उतर आयकोंक जाय जाल्यार वय देवान आमकां कान दिल्यार आमकां तोंड दिलां आमकां दोळे दिल्यार पूण आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाय जाल्यार आमकां जाय आमचे कान भितरले कान आमकां जाय आत्म्याचे कान आमकां जाय आमच्या मनाचे कान फकत भायले कान न्ही हे सगळे संवसार कित्याक आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकोंक जाय जाल्यार ज्या भाशेन आमी ह्या संवसाराच्यो वस्तू आयकता ह्या काना वरवीं त्या काना वरवीं आमच्यान देवाचें उतर आयकोंक जायना आतां जेन्ना तुमी म्हणजे हांव उलयतां तुमी आयकतात तुमी तुमच्या भायल्या कानांतल्यान आयकतात पूण खरेपणी आमकां देवाचें उतर आयकोंक जाय जाल्यार खरेपणी आमकां ते उतराची सजमणी मेळोंक जाय जाल्यार आमकां फकत ह्या भायल्या काना वरवीं न्हय पूण आमच्या भितरल्या काना वरवीं आमच्या आत्म्याच्या काना वरवीं आमकां तें सजमणी मेळपाक एकदम गरजेचें आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी दिवन सर्वंडार मानता आमी जेजूक आमचो देव म्हूण मानता ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें आमी सत मानता आतां कितें जाता भाव भयणीनो आमचो आत्मो जेजू सारको जाता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान कित्याक तो आमचे भितर जियेता आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान आमचे कडेन उलयता आनी आतां हें उतर जें आमी आयकता फकत आमच्या भायल्या काना वरवीं न्हय पण आमच्या भितरल्या काना वरवीं आमी आयकता तें उतर आमी सजमता तें उतर आमी पाळटा तें उतर आमी कित्याक पाळटा कित्याक तें उतर आमचे भितर मास जालां तें उतर आमचे भितर जेजूचें रगत जालां भाव भयणीनो जेन्ना आमी कितें आमी खाता आमी मांस खाता आमी कितें केळीं खाता आमी कितें जेवण खाता तें जेवण आमच्या पोटान वेता कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान वेता तें आमच्या पोटान वेता तें जित्ता आनी आमकां घोटाय दिता आमकां कसली शक्ती दिता म्हणजे आमी आमचें कामां करपाक तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर खाता कशें खाता तोंडांतल्यान न्हय पूण आमच्या पवित्र आत्म्याच्या कानांतल्यान आमी आयकता तें उतर आमी सजमता कित्याक पवित्र आत्मा आमकां सजमणी दिता तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता तें उतर आमचे भितर मास जाता कित्याक आमकां सजमणी मेळ्ळ्या आतां मास जाला म्हणून तें आमी उतर पाळटा आनी खरेपणी आमी आतां हें क्रिस्ती जिवीत एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया सदां काळ देवाचें उतर आमी आयकोन तें उतराचेर आमी नियाळ करून तें उतर आमी आमच्या भितर मास जावन तें उतर आतां पाडून आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.